नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनांक स्वागत. आज एक स्पेशल सगळी घेवन आयले हांव. हे आमगेले मायन करचे आशिल्ले तांगेले एक सिग्नेचर डिश म्हूण येता बिकंड न्ही पियाव घालून सगळे हाकपळ्याची बिकंड 4 पीसस करून मदें एक पण भाग घालचे आनी ओपास भाग करून 4 पीसस करून अशें करून शिनून घेवका आनी कुकरां भितर शिजोवन काडचे 3 सीट काडून आनी हाका पियाव पळयाची 2 व्हड पियाव चिके व्हड कोच्चोल कोरका आनी एक सान पियाव चिके सान सायजाच्यो तसो पूर कोच्चोल करून दवरका. तशें 2 नमनेर पियाव शिनून दवरचे आनी पळय 1 चमचे नारळेल तेल घालचें. नारळेल तेल हुंजल कुडलें ताका 1 चमचे कोथंबीर लायकून भाजून दवरची आनी पळय मसालाक 1 वडा सोयी ताका एक 3-4 बॅडगी मिरसांग 3-4 गांवची मिरसांग भाजिलेली चिंचांबा आनी ती भाजील कोथंबीर घालून चिकेची मस्त न्हय नाका चिक्की कसकश मसालो वांटून दवरच्यो. आतां आमी सगळी फण्ण घालया. एक 3-4 चमचे नारळेल तेल हुन करचें तेल चिक्की चड घालका आनी फस्ट सासम पटपटेल कुडले ते आमी सपूर शिनून दवरलेलो पियाव कोच्चोलो आसा पळय तो घालचो. तो समा लायक गोल्डन ब्रावन कलर येवो. गोल्डन ब्रावन कलर आयले कुडले ताका आमी होडू पियाव कोच्चोलो तो घालून दवरच्यो. तो समज लायकून भाजूका. कलर चेंज जाल्यार गोल्डन कलर येवका म्हूण ना, जस्ट कलर चेंज जाले कुडले बावले कुडले आमी पळय शिजोवन दवरला न्हू बिकंड लायक शिजला पळय त्या खातीर कुकरां शिजोत ते लायक शिजून येवका ते तांत भितर घालचे आनी हाका एक गोड्डा कुडको गोड तुमकां कितले जावका तितले तुमगेले इश्ट तकीत हांव 1 चिट्ट गोड हांगा 2 कुडकोन घालता आनी मीठ घालचें न्ही लायक कोन्न चाळ न्हू चिके उज्ज सान कोन्न दवरका. हे आतां गोड आनी मीठ हे बिकंडाक सम लागूका जाल्यार मात ते सगळे रुची जाता नातल्यार ते बिकंड चाप्पी जाता आमी खातना. आतां ते सान उजार दवरले कुडले ते गोड पुराय करगून मीठय लागता गोडय सम बिकंड तांडून घेत ते आतां पळय आनी आमी मसालो करून दवरला न्हय कोथंबीर भाजिलेलो मसालो घालून तो मसालो हाका घालचो. थोडे मिक्सर आयदन हांव धुवन घालता. आतां लायक करून मिक्स करूया. हांगा जाय जाल्यार तुमी गोड मीठ पुराय चेक करूं पावला की ना पावनी जाल्यार वापस जाय जाल्यार आमकां जाय जाल्यार तशी घालची कितले जावका तितले म्हणून आनी उज्ज सान करच्यो आनी लायक तो पियावू आनी ते बिकंड पुरो लायक मेळणे उरताय सान उजार लायक कोन्न चिरचिरान काडका ते चिरचिरे तितले रुची जाती आमकां मायन करतना एक आयदन करचें आमकां प्रभाव वर जनाक भारी इश्ट तितली टेस्टी जाता. तुमी पळय बिकंड आसवय म्हूण जाल्यार 4 काण कोण पळया आनी कशें जाला म्हूण सांगया. सगळ्यांक धन्यवाद.